पावलान तेस्सलोनिकरांक बरयल्लें पयलें पत्र। अध्याय 1। पावलान, सिल्वानान आनी तिमोथीन देवा आमच्या बापा आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या थंय थेस्सालोनिकांत असलेले पवित्र सभेक बरोवचें। कृपा आनी शांती तुमकां। तुम्हा समेस्तां पसत सदांच आमी देवाक अर्घन दिता आनी आमच्या मागण्यांनी खळनासतना तुमचो उगडास काडटा। तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत, मोगान भरून तुमी काडतात ती वावंट, आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर तुमी दवरलेलो थीर भरवसो, हें सगळें आमच्या देवा आनी बापा हुजीर आमी सदांच उगडासाक हाडटा। भावां भयणीनो, तुमी देवाक मोगाची, ताणेंच तुमकां विंचल्यांत म्हूण आमी जाणाव। कित्याक आमी तुमकां सुवार्ता परगट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्हय, बगर सक्तेन, म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी आमकांच लाभलेले धड खात्रेन। तुमच्याच आदायाक आमी तुमचे मदें कशें जियेतल्या म्हूण तुमी जाणात। तुमी आमची आनी सोम्याची देख घेतली आनी कठीण दगधणी तुमकां सोंसची पडली, तरी पवित्र आत्मो दिता त्या संतोषान देवाचें उतर तुमी मानून घेतलें। अशें मासेदोनियांतल्या आनी आखायियांतल्या समेस्त भावार्थ्यांक तुमी एक मेलफांक्त जावंक पावल्यात। वय, सोम्याचें उतर तुमचेच वरवीं मासेदोनियांत आनी आखायियांत गाजत गेलां, मात्र न्हय, देवा थंय तुमकां आसा त्या भावार्थाची खबर समेस्तांच्या कानांत वचून पडल्या। हाचे विशांत आमी कांय सांगी जाय म्हूण ना। आमी तुमचे सरशीं आयलेल्या वेळार तुमी आमकां कसलो स्वागत दिलो आनी उपरांत नीज आनी जिवंत देवाची सेवा करचे खातीर बोंब्यांक सांडून देवा थंय तुमी कशीं परतल्यात, ह्या विशांत तो लोक सांगीत आसा। ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी येवचो आसा त्या क्रोधांतली आमकां निवारतल्या आपल्या पुताक जेजूक सर्गींतावन तो येताना मेळूंक कशीं तुमी अत्रेगान आसात, हेंय ते उलयत आसात। अध्याय 2। भावां भयणीनो, आमी तुमकां भेट दिल्ली ती निर्फळ जाली ना म्हूण तुमीच जाणात। आमच्या येण्या पयलें आमकां फिलिप्पींत कश्ट आनी अवमर्याद सोसूंक मेळिल्ली, हेंय तुमी जाणात। तरी जायत्या अडकळींक मुखार रावून देवाची सुवार्ता तुमचे मदें परगट करूंक देवा थावनूच आमकां धैर्य मेळिल्लें। कारण आमची परगटणी चूक शिकवणेतावन उपजल्ली न्हय, वा वायट इराद्यान वा कपटीपणान प्रचार केल्ली तसली न्हय। देवान आमकां वरोवन जातच आपली सुवार्ता आमचे अधीन करच्याक आमकां पातयेणेचे म्हणयारी म्हूण लेखल्यात, देखून आमी उलयतांव। मनशांक मानवंक न्हय, बगार आमची अंतस्करणां पारखितल्या देवाक आमी मानवंक सोदतांव। खंयच्याय वेळार आमी तोंडापुरतें उलयल्लें ना, वा ग्रेस्त जावचे उपाय आमी सोदुल्ले ना म्हूण तुमी जाणात। देवच हाका साक्ष। नीज जावन क्रिस्ताच्या धर्मदूतांक फावो जाल्ली मान मर्याद आमकां मेळ जाय म्हणून आमी रावयेते। तरी मनशां तावन, तुमचे तावन जावं हेरां तावन जावं आमी होगळीक सोदली ना, पूण आपल्या भुरग्याक पानो दिवन पोशण करतले आवय बरी आमी भळे जावन तुमचे मदें आसल्यां। इतली मोगाची तुमी आमकां जाल्यात की तुमच्या मोगा खातीर आमी तुमकां देवाची सुवार्ता मात्र न्हय, आमचो जीव लेगून वांटून दिवंक आयते जाल्ल्यां। भावां भयणीनो, आमचे वावंटीचो आनी मिनतेचो तुमकां उगडास आसतलो। तुमकां आमी देवाची सुवार्ता परगटतना तुमचे मदल्या कोणाकच आमी एक वजें जाय नये म्हूण दीस रात आमी काम करन आसल्यां। तुमी भावार्थी जाल्या उपरांत तुमचे थंय आमची चाल इतली नितळ, नितीवंत आनी आक्षेपावीण जावन आसली म्हणल्यार तुमीच साक्ष। देवूय हाका साक्ष। आपल्या राज्याक आनी महिमेक तुमकां आपयता त्या देवाक फावो जाल्ली जिणी तुमी जिये सारकें, एक बापूय आपल्या भुरग्यां थंय चलता तशें आमी तुमकां जण एकल्याक बूद सांगली आनी उत्तेजन दिलें आनी बेश्टावन पर्यंत सांगिल्लें आसा, हें तुमीच जाणात। देवाक खळनासतना अर्गां दिवंक आनी एक कारण आमकां आसा।
आमचे तावन देवाची सुवार्ता तुम्ही ऐकल्ल्या वेळार मनशांचे उतर कशें तुम्ही ते मानून घेवंक ना, बगार देवाचे उतर कशें तर ते खरेंच ताचे आणि तोच तुम्हा भवार्थ्यामध्ये आपलो वावर चलयता। भावा भयणीनो, जेजू ख्रिस्तातही जुदेयांत असलेल्या पवित्र सभांची तुम्ही देख घेतली। ताणी जुदेवांतावन कष्ट सोसले बरी तुम्ही तुमच्याच गांवकारांतावन कष्ट बगले। त्या जुदेवांनी सोम्यान जेजूक आणि प्रवाद्यांक जिवेशी मारले। आमकांय ताणी दग दिले आणि गडी पार केले, देखून देवाक ते मानवनात। समेस्त मनशांचे दुस्मान ते हेर जातींच्यांक बचावेचो संदेश आम्ही परगट करीनाशे ते आमकां आडायतात। येदोळ पर्यान ताणी आधरलेल्या पातकांचे माप भरून वमताता। आता अखरेक देवाचो क्रोध तांचेर देवला। भावा भयणीनो, थोडो काळ आम्ही तुमचे थावन पयस जाल्याव वय, तशें म्हूण दोळ्यां भायर मात्र मती भायर न्हय। अशें पयस आसल्या वेळार तुमकां परत्यान पळोवंक आमी दाखयल्ली आतुराय कितली। ह्या कारणा पासत तुमकां भेट दिवचीच म्हूण हांवें पावलान जायते पावटी मन केलें, पूण आमकां सैतानान आडायले। आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त परत्यान येताना ताचे समोर आमचो भरवसो, संतोष आणि जैता मुकुट तुम्ही शिवाय हेर कोण जावेत। नीज जावन तुम्ही आमची महिमा, तुम्ही आमची धादोसकाय। अध्याय 3। अशें आसता सडीत तोडवूंक आमकां तांकां नातल्या वेळार आथेन्सांत एकल्यानच पाटी रावचें बरें म्हूण आमी निश्चित केलें। आनी आमच्या भावा तिमोथीक म्हणजे क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करच्या कामांत देवाच्या 6 वावरड्याक भावार्थान तुमकां थीर करूंक आनी तुमकां धैर्य दिवंक आमी धाडलो। कष्टां आनी अनवरांमध्ये कोणेय धंडळ नये म्हूण आमी अशें केलें। वय कष्ट सोसूंक आमकां निर्मिला म्हूण तुमी जाणात। आमी कष्ट धगध भोगूंक पावतल्या म्हूण आमी तुमकां पयलेंच म्हणजे तुमचे सांगता आसतनाच सांगल्लें, आनी तशेंच घडून आयलें तें तुमीच पळयलें। त्या पासत तिमोथीक हांवें तुमचे सरशीन धाडलो, कित्याक म्हज्यान आनीक सडीत तोडवूंक नजो जालें। नाडतल्यान तुमकां एकादा वेळा नाडलीं जायत आनी आमची वावंट निर्फळ जायत म्हणल्या भियान तुमच्या भावार्थाची खबर घेवंक म्हूण हांवें ताका धाडलो। पूण आतां तिमोथी तुमचे तावन पाटी आयला। येत आसतना तुमच्या भावार्थाची आनी माया मोगाची बरी खबर तो आमकां हाडून आयला। केदळाय तुमी मैपसान आमचो उगडास काडतच आसात, आनी जशें आमी तुमकां पळोवंक आशेतांव तशें तुमी आमकां पळोवंक अत्रेकतात म्हणून ताणें आमकां सांगलां। ह्या पासत भावा भयणीनो, सर्व आमच्या कश्टां आनी अनवरांनी तुमच्या भावार्था विशयान चिंतून आमकां जायती बुजवण मेळटा, कित्याक सोम्या थंय तुमी थीर रावल्यार आमकां जीव भरतलो। तुमकां पळोवन देवा हुजीर आमी भोगतांव ते सर्व दादोसकाये पासत तुमचे विशांत आमी देवाक कशी अर्गां दिवयेत। परत्यान तुमचें तोंड पळोवंक आनी तुमच्या भावार्थाक कांय उणें आसा जाल्यार तें भरती करून दिवंक देव आमकां फावो करूं म्हणून दीस रात आनीकय चड उर्बेन आमी ताचे लागीं मागतांव। देवान आमच्या बापानच आनी जेजून आमच्या सोम्यान आमकां तुमचे सरशी येवंक वाट केल्यार पुरो। जसो तुमचे थंय आमचो मोग भरून वमतता, तसोच तुमचोय मोग एकामेका थंय आनी समेस्तान थंय भरून वमतसर सोमीच तो वाडोवं। आमचो सोमी जेजू ख्रिस्त समेस्त आपल्या भक्तां सांगता प्रत्यक्ष जाताना देवा आमच्या बापा समोर तुम्ही नितळ आनी निष्कळंक जावन उबी रावच्याक तोच तुमची काळजां थीर करूं। अध्याय 4। शेकी भावा भयणीनो, सोम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतलें आमी तुमचे लागीं विनंती करतांव आनी प्रार्थना मागतांव। देवाक मानून चलचें कशें म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोळ पर्यान जियोवन आयल्यात। तुमी तशें जियेतात खरें, तरी पूण आनीकय तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थितांव। सोम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमीच जाणात।
तुम्ही भाग्यवानपणान जिये जय म्हूण देवाची खुशी अनिस्कळपण तुम्ही पैस करे जय. तुमची कूड पवित्रपणी आणि माणसुग्यान सांभाळीशे तुम्ही हर एकल्यान ती दमवंक शिक जय. देवाची ओळख नातलेल्या हेर जातींच्या मनशांपरी तुम्ही रक्तमासाच्या वडणेक गुलाम जाय नकात. कोणेंच हे संगतींत आपल्या भावाक फसवून फायदो जोडचो नाही आणि ताका अन्याय करचो नाही असल्या सर्वांचे सोमी फारीकपण घेता. हे तुमकां हाचे आदींच हांवें सांगलां आणि रुजू करून लेगून दाखयलां. देवान आमकां अनिस्कळपणान जिवंक आपोवंक नात, बगार भाग्यवंतपणी जिवंक आपयल्यान. देखून जो कोण ह्या संगतींची बेपरवा करता तो मनशाची न्हय, बगार तुमकां पवित्र आत्मो पाठयतल्या देवाचीच बेपरवा करता. भावां भयणी मदल्या माया मोगा विशांत हांवें तुमकां बरोवची गरज ना, कित्याक एकामेकाचो मोग करूंक तुमीच देवा लागीं शिकल्यात. त्या प्रमाणेच सगळ्या मासेदोनियांतल्या समेस्त भाव भयणी थंय तुम्ही माया मोग दाखयता आयल्यात. तरी ह्या मोगांत आनीकय चड वाडा म्हूण भाव भयणीनो आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. हांवें तुमकां येदोळूच सांगलां तशें समाधानान जियोंक सोदा. आपापलें काम करा, तुमचेच हात पांय झरोवन वावुरा. अशें पवित्र सभे भायर आसलेल्या लोकां मुखारी मर्यादीन चलूंक आनी कोणाच्याय हंगाक पडना जावंक तुमकां साध्य जातलें. भावां भयणीनो, मरणाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुम्ही जाणा जाय जय म्हूण आमची अपेक्षा. तेदना तुम्ही भरवसो नातलेल्या हेरांबरी खंती बरीत जावची नात. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवन जालो हे आमी सतमंताव जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांकी जेजू सवें देव जिवंत उठयतलो. सोमयाचीच शिकवण म्हूण चिंतून आमी तुमकां सांगता, सोमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेलीं ती मेल्ल्यांच्या की मुखार आसची ना. फर्मानाचे गरजवणेक श्रेष्ठ भडव्याच्या उल्याक आनी देवाच्या तुतुरेच्या आवाजाक सोमीस स्वता सर्गीत हांव देंवतलो. तवळ क्रिस्ता थंय विश्वास दवरून मोरून गेल्ली पयलें उठतली. उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक तांचे सांगाता अंतराळार क्रिस्ताक मेळूंक कुपांचेर उखलून व्हरतले. त्यानंतर आमी सदांच सोमया सांगाता आसतल्या. देखून हे सांगून एकामेकाक बुजवण दिया. अध्याय 5. भावां भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयचे घडये हें घडतलें म्हूण हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. सोमयाचो दीस रातीक येतल्या सोरा बरी येतलो म्हूण तुमीच बरी जाणात. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटनाच गर्भस्थ स्त्रियेक प्रसूत काळार येणो आयलेले बरी एकाच सणे तांचे वयर विबाड देंवतलो आनी तांतली चुकोवन घेवंक ती सकची नात. पूण तुमी भावां भयणीनो काळोखांत नात. देखून तो दीस एक चोरा बरी येवन तुमकां सांपडावन घालिसो ना. तुमी समेस्त उजवाडाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं. आमी रातीचीय न्हय, काळोखाचीय न्हय. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. बगार जागृत आनी चतूर रावया. न्हिदतले रातीचे न्हिदतात, अमल जातले रातीचे अमल जातात. पूण दिसा उजवाडाचे आमी मीत सांबाळून रावया. भावार्थाचे आनी मोगाचे कवच आमी नेसया. बचावेचो भरवसो जावं आमचे शिरस्त्राण. देवान आमकां आपल्या क्रोधाक म्हूण निर्मुंक नात. बगर सोमया जेजू क्रिस्ता उद्देशी सोडवण जोडूंक आमकां निर्मिल्यांत. आमी जिवंत आसूं वा मरण वचूं, ताचे सांगता आमी जिये जय म्हूण तो आमचे पसत मेलो. अशें आसता तुमी येदोळ पर्यंत केलां तशें एकामेकाक धैर्य आनी सहकार दिवन फुडें सरा. भावां भयणीनो, तुमचे मदें वावून सोमयाचे नांवी तुमचे वयर मुखेलपण चलयतल्यांक आनी तुमकां भूतबाळ सांगतल्यांक तुमी गौरव दी जय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. तांच्या वावरा खातीर तांकां वर्ती मान मर्याद दिवन तांचो चड मोग करा. तुमचे मदें समाधान राज करूं. भावां भयणीनो, बेकार भोंवतल्यांक तुमी भेस्टाया. भिजुडांक धैर्य दिया. अस्कतांक सांबाळून धरा आनी समेस्त लागीं सोंसणीक जाया म्हणून आमी तुमकां भूत सांगता. तुमचे मदें हर एकलो वायटान वायट फारीक करिनाशें चत्राय घेवं. एकामेकाक आनी समेस्तांक बऱ्याक पडटा तसलें करूंक सदां फुडें सरा. सदांच खुशाली जाया. खळा नासतना मागा.
सर्व गडितांनी देवाक अर्घ दिया. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे थावन देवाक इतलेंच जाय. पवित्र आत्म्याचे वाटेर आडकळ घाली नाकात. प्रवादीक उतरांची बेपारवा करी नाकात. त्या सक्तांची परीक्षा करून जातच कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा. खंयच्याय थराचें वायट जावं तें पयस करा. समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. जाणे तुमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी. तशें आसता हें तो करतलोच. भावां भयणीनो, आमचे पसती मागा. सोमेस्त भावांक पवित्र उम्यान म्हजो नामान दिया. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या अधिकारान हांव तुमकां फरमायतां, हें पत्र सोमेस्त भावां भयणींक वाचून सांगा. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सवे आसूं.